मतदारसंघात प्रत्येक पंचायतीने आम्ही पर्सनल विजीट मारता. एंटायर सगळे वॉर्ड मेंबर्स जे आहात तांकां आनी सरपंचाक घेवन आमी वेरियस इश्यूज जे पंचायतीन जे आसात आनी डेव्हलपमेंटा विशीं जे डेव्हलपमेंटा खातीर अडकून उरल्यात ते फुडें कशें व्हरपाचे आनी कितें कितें खंय खंय आमकां डेव्हलप करूंक जाय हे विशीं आमी प्रत्येक पंचायतीन वचून डिस्कस करता. तशेंच आयज मांद्रे पंचायतीन येयल्या, सगळ्यात व्हडली पंचायत आनी 11 मेंबर्स आनी खुबशे डेव्हलपमेंटाची गरज आहा जी कितलीशींच वर्सां पेंडींग पडलेले आहा. मेन विशय म्हटल्यार एंटायर ह्यो पंचायतचो जो स्ट्रेच पंचायतीची जी प्रॉपर्टी आहा आनी जे सेपरेट अनप्लॅन्ड जे आहा ते रिडेव्हलप कशें करचे त्या विशयी आसले. आनी दुसरो विशय म्हटल्यार ग्रावंड जो पंचायतीचो ग्रावंड आहा खुबश्या नागरिकांक हांगांतल्यान तांकां दिसता की एसीजीन जर बांदी जाल्यार तो एसीजी फूल रायड वयता. पूण आमच्या म्हायती प्रमाणे जेन्ना काल एनावन्सूय केला पयर उलयले डिसिजन घेतलेले आहा स्पोर्ट्स ऑथॉरिटीन की ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर स्पोर्ट्स मिनिस्टरान की लोकल क्लब्स ओ लोकल बॉडी जर हांगासर जे ती मेंटेन करूं शकता ग्रावंड आनी हे करून तांकां हँड ओवर जातले. बट तो जर आमी डेव्हलप करीत जाल्यार एंटायर पंचायतीक एक ग्रावंड मेळटलो, जीम मेळटले. हांव प्रयत्न करता की थंयसर स्विमींग पूल आनी फुटसॉलूय येवपाचो जेणे करून सगळ्यांक आमच्या मतदारसंघाकूय थंयसर फायदो जातलो. सो हे दोन इश्यूज प्रोजेक्ट्स घेवन हांव तेंच्या फुडें येयलेलो आहा. आतां पंचायतीचे डिसिजन आहा तेंच्यांनी ते मिटिंगेक घालून रेजोल्युशनूय घेतले. वेरेज डिफरंट ब्युटिफिकेशन इश्यू हे आसले. ब्युटिफिकेशन जे रोडाचे मेन एंट्रन्स रोड जावं आशवे रोड जावं टॉयलेट चेंजींग रूम खूब कित्याक ह्यो कोस्टल बेल्ट आसल्या कारणान आमकां ट्युरिजम प्रमोट करपाची गरज आहा, ट्युरिजम एक्टिविटीज वाडोवपाची गरज आहा. ताका लागून आमकां स्मूथ ट्रॅफिक आनी कसले हडल ट्युरिस्टांक ना जाता अशे हे इश्यूज आयज आमी डिस्कशनाक घेतले. आनी बरें दिसलें की सगळे 11 मेंबर हांगा आसले आनी सगळ्यांनी कॉपरेट केले आनी तेंचे इश्यूज आनी प्रॉब्लम सांगले आनी डेफिनेटली हांव जाता तितके बेगीन तेंचे प्रॉब्लम सॉल्व करतलो. भाई सध्या एक मेजर इश्यू जी आसा स्मशानभूमी गेल्या वर्सा एक डेड बॉडी हाडून 24 वरां ताका दवरचे पडले. मागीर थंयसर तेंच्यांनी घेवंक ना, काही लोकांचे विरोध आसले. ह्या संदर्भात तुम्ही काय एक्शन घेतले? आयज आमी डिस्कसूय केला त्या विशयी आनी गव्हर्मेंटाची जमिनी आसा ती गव्हर्मेंटाचें तांकां रेजोल्युशन घ्या म्हटलां, जागो आयडेंटिफाय करा. फुडलो प्रोसेस कितें आहा तो सीएमा थ्रू हांव डेफिनेटली जाता तितके बेगीन स्मशानभूमीचो ह्यो क्लियर जाता. आमदार आनी गोवा हावजींग बोर्डचो चेअरमॅन जशें तेंच्यांनी हाच्या पयलीं डिक्लेअर केल्लें की एंटायर कॉन्स्टिट्युएन्सीन जे विलेज पंचायत आहा त्या विलेज पंचायतींक ते पर्सनली विजीट करून तेंची न्यूली इलेक्टेड जी पंचायत बॉडी आसा तांच्या बरोबर ते इंटरॅक्शन करतले आनी इंटरॅक्शन करून जे त्या गांवांत जे कितें समस्या आसा कशा दृश्टीन त्या गांवाचो विकास करपाचो त्याच्या बद्दल ते म्हायती तेंच्यांनी आमच्या कडल्यान घेतलेली आसा. प्रत्येक वॉर्ड मेंबराक आमी संदी दिल्या इंडिविज्युअली प्रत्येक वॉर्ड मेंबरान आपल्या वॉर्डाचो विकास कसो करपाक जाय, वॉर्डान आपल्याक कितें नेसेसिटीज आहा ते ऑनरेबल MLA फुडें पुटअप केल्लेले आसा आनी आमदारान आमकां अश्युरन्स दिल्लेले आसा की प्रत्येक वॉर्डान ते आमच्या बरोबर जशी ग्रामपंचायत व्हेरी नेक्स्ट विकाच्यान प्रत्येक वॉर्डान वचून थंयच्या ग्रामस्थांचे वॉर्डांतले आमी विचार जाणून घेवपाचे आसा, कितें समस्या तांकां भेडसावतात किंवा त्या वॉर्डान कितें विकास करपाक जाय तो पंचायत बॉडी प्रत्येक वॉर्डान विजीट करून जाणून घेतले. त्या वेळाचेर वी हॅव रिक्वेस्टेड ओवर MLA आमच्या बरोबर जर तांकां शक्य जालें जाल्यार तेंच्यांनी वॉर्डान येवपाचें आनी वॉर्डांतले ग्रिवेन्सीस आयकून घेवपाचे. आनी आमचो मेजर जी MLA कडेन रिक्वेस्ट आसा की आमच्या गांवाक गेली अनेक वर्सां जो प्ले ग्रावंडाचो विशय जो आमचे जे यूथ आहात तेंच्यांनी प्रत्येक ग्रामसभेन तो विशय पुटअप केला. पण आयज आमकां विश्वास आसा की आमचो ऑनरेबल MLA जो आसा इज अ स्पोर्ट्समॅन, तो एक खेळाडू, नॅशनल खेळाडू आनी तेच्या इतलो ग्रावंडाच्या बाबतींत आत्मीयता तळमळ आनी खंयच्या मनशाक आसूं शकना. सो आमची एक रिक्वेस्ट आहे तांकां की तेंच्यांनी प्रायोरिटीचेर ती मागणी आमची मान्य करपाची आनी आमच्या गांवा खातीर एक सुसज्ज असो क्रीडा मैदान तेंच्यांनी उपलब्ध करून दिवपाचो. सर हेचे स्मशानभूमी संदर्भात तुम्ही काय सांगता? स्मशानभूमीचेर ऑलरेडी आमी MLA कडेन डिस्कस केले आनी आमी सगळ्यांनी एक रिजॉल्व केल्लेले आहा की आमी बेगींतल्या बेगीन जी व्हेरी नेक्स्ट मिटींग आहा त्या मिटींगेन आमी पास करतले रेजोल्युशन. ऑक्टोबर म्हयन्यान आमची ग्रामसभा आसा जी आमची गव्हर्मेंट लँड आसा जुनसवाडा हांगासर जे ऑलरेडी एक स्मशानभूमी आसा जी स्मशानभूमी गव्हर्मेंट फंड युटिलायज करून ती स्मशानभूमी बांदलेली. त्याच्या नंतर
त्या ग्रामस्थांकय थंय स्मशानभूमी जाय आशिल्ली, ताका लागून तेंच्यांनी सांगले, रिक्वेस्ट केली की ही आमची स्मशानभूमी म्हणून. सो आतां ते यूज करतात ती स्मशानभूमी, पण एंटायर विलेजी खातीर एक स्मशानभूमी आसपाची आनी त्याच जमनीक लागीं लागसार 500 स्क्वेअर मिटर प्रपोजल आमी MLA कडेन दिवपाचें आसा की तुमी गव्हर्मेंट लेवलीचेर एक्वायर करून त्या जागेचेर एक स्मशानभूमी आमच्या फक्त मांद्रे गांवा खातीर बेगींतले बेगीन तयार करून दिवपाची. कोण सांगता मांद्रे गांवांतल्या लोकांचे MLA आमकां कालूच रिक्वेस्ट MLA आमकां मेसेज दिला की आपण तुमच्या पंचायतीन विजीट करपाक फाल्यां येता, 22 तारखेर येता, काल सांगलें तें. ताच्या नंतर आमी जस्ट एक मेसेज पुटअप केला आमचो जो VP मेंबर्स ग्रुप आसा तेचेर, आनी त्या मेसेजीचेर आमचे 11च्या 11 मेंबर आयज हांगासर उपलब्ध आपली उपस्थिती दर्शयली. हेचो अर्थ कितें की 11 मेंबर आमी युनायटेड आसा गांवाच्या विकासा खातीर, आनी ताका लागून आयज आमी MLAच्या फुड्यान बसून आमी आमचे जे घाराणे आसा आमच्या विकासा संदर्भात ते आमी फुड्यान दवरलेले आसा. जित भाई तुम्ही काय म्हणतात यात? क्लियर कट मेसेज. क्लियर कट. हांवें ऑलरेडी सांगला, राजकारण जेन्ना करचें आसता तेन्ना राजकारण करचें, डेव्हलपमेंट जेन्ना गांवचो आसता तेन्ना डेव्हलपमेंटा खातीर सगळ्यांचो साथ जाय. ताका लागून हांव वचत तें हांगा म्हाजें इलेक्शन जालें तेन्नाय हांवें सगळ्यांक सांगलां, तो टायम इलेक्शनाचो आसलो तेन्ना इलेक्शन जालें. आतां भेदभाव ना दवरता, सगळे जे कोण म्हाज्या वांगडा वावरले आसा वावरूंक नासलेले आसतले, तो पूण भेदभाव ना दवरता जेन्ना गांवचो विकास आनी मतदारसंघाचो विकास आसा तेन्ना सगळे वांगडा येवंक जाय. आनी आयज एक लायव्ह एग्जाम्पल आमचे कडेन कितें जालें तरी सगळे 11च्या 11 मेंबर आमच्या वांगडा आसा आनी सगळ्यांनी आपापल्या वॉर्डाचे कितें कितें प्रॉब्लम्स आहा ते सांगले. खरेंच बरें दिसता. अशेंच जर सगळे एकी कडेन रावात जाल्यार डेव्हलपमेंटाक आख्ख्या 40 मतदारसंघात मांद्रे मतदारसंघात नंबर 1 मतदारसंघ जातलो डेव्हलपमेंट वायज. अशेंच सगळ्यां कडेन मागता की सगळ्यांनी काय विचार करचो न्हू की बाबा आपूण ताका वावरोंक ना, आपूण हेच्या ऑपोजीट आसलो अशें म्हणचें न्हू. जे वॉर्डाचेर जी गरज आहा, नेसेसिटी आहा सार्वजनीक जाग्यांचेर ते डेफिनेटली तेंच्यांनी घेवन येवचें. नमस्कार. सध्या मांद्रे मतदारसंघाचे आमदार जित आरोलकर मांद्रे मतदारसंघात जी पंचायत आसा ते पंचायतीन विजीट करीत आसात आनी तांचे पंच मेंबरांचे कितें प्रॉब्लम आसा, आपल्या वाड्यार कितें समस्या आसा ते जाणून घेवपा खातीर ते सध्या विजीट करीत आसा. आयज तेंच्यांनी मांद्रे मतदारसंघातल्या मांद्रे ह्या पंचायतीन तेंच्यांनी विजीट केली आनी विजीट करून हांगा जे मेजर इश्यू आसा हाचे तेंच्यांनी चर्चा केलेली आसा आनी पंचां कडल्यान तांकां हे मेळिल्लें आसा की अनेक जे समस्या आसा तेंच्यांनी सॉल्व करचे म्हणून. ह्या खातीर मांद्रे मतदारसंघात आनी मांद्र्यान जे सध्या मेजर इश्यू आसा ते ग्रावंड, उदक, लायट आनी त्याच बरोबर एक इश्यू आसा ते स्मशानभूमी. गेल्या वर्सा एक हांगा इन्सिडंट घडलेली की एका डेथ बॉडीक खूब 24 वरां ताका हांगा दवरचे पडले. स्मशानभूमी ताका अवेलेबल जावंक नासली, त्या खातीर ताका पंचायतीच्या फाटल्यान ताका अंतिम संस्कार करचे पडले. ह्या विशय घेतलेले आसा आनी आमदार जे आसा बेगिनात बेगीन हे जे विशय आसा, इश्यू आसा की स्मशानभूमी ते बेगिनात बेगीन सॉल्व करतले अशें तांच्यांनी म्हटलें आसा. त्याच बरोबर सरपंच आसात अमित सावंत हांच्यांनी सुद्दां म्हटलेलें आसा की आमी सगळे पंच मेंबर सगळ्यांनी मिळून गांवाच्या हिता खातीर, गांवाच्या बऱ्या खातीर सगळ्यांनी एकवट जावन हे जे इश्यू आसात ग्रावंड म्हणा आनी जे स्मशानभूमी आसा, मेजर जे इश्यू आसा ते स्मशानभूमी आसा तेचेर सुद्दां आमी विचार करतले आनी तेचे बेगिनात बेगीन सॉल्व करतले अशें तांच्यांनी म्हटलेलें आसा. एकंदर हांगा आयज मदीं जितले राजकारण हांगा घडले, एकमेकांचेर अविश्वास ठराव करपाक आयले आनी आयज आमकां हांगा एक मांद्रे पंचायतीन सगळे 11चे 11 पंच सदस्य जे आसात एका पंचायतीन आमकां दिसपाक आयले आनी तेंच्यांनी सगळ्यांनी आपली जी कितें क्वेरीज आसले किंवा प्रश्न आशिल्ले तेंच्यांनी आमदारा कडेन सांगलेले आसा. आनी आमदारांनी अशें म्हटलेलें आसा की हे सगळे आमी जरी राजकारण हे विकासा खातीर आमी राजकारण करचें न्ही, त्या खातीर सगळ्यांनी एकवट रावया आनी विकास करया अशें तेंच्यांनी आयज म्हणलेलें आसा. प्रोडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगी.